लोकशाय रे बाबा लोकशाय खेमानीला लोकशाय जशी पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय खेमानीला लोकशाय जशी रामुल्या गोट्यात शामुली गाय पेबरूल्या पाटात लागलेली गाय रामुल्या गोट्यात शामुली गाय लोकशाय आमच्या पेडणे म्हालांतल्या कोंकणीन मरे हय एक म्हूण आसा कसली रे बाबा हागतल्याक लाज ना बगतल्याक आसांक जायी होय ना म्हाका एक सांग रे हे ऑफरीचो मिनींग कितें रे अरे जो विटायता पळय हय जो कांयचे काय वागता हय तेका मरे लज दिसना पूण तेका जो कोण लागच्यान पळयता पळय तेका पळोवपाक लज दिसता बराबर तुजे अरे हालींच मरे केंद्रीय मंत्री हय रमेशान म्हळा व्हडली मिसायलां अळबान धाडटात अरे पूण लोकांक संडास ना मरे त्या खातीर कितें तरी करपाक जाय मंत्री रमेश हांणी मरे देशभर ग्रामपंचायत वाठारांनी बायो टॉयलेट उबारपाचें थारायलां म्हाका एक सांग पळय ना हे आनी कसले टॉयलेट रे आमी फायबर ग्लासाचे टॉयलेट पळयल्यात हय. सुलभ शौचालय म्हणटात ते पळयल्यात थिंगा ते भलतेच पयशे चार्ज करता पळय ती गोश्टीन तसलेच न्हू मरे नाडपाचे ना रे बायो टॉयलेट बांदपाक सोंपे वापरपाक सोंपे अशें? उदकूय कमी लागता हां. अरे तेतून घाण चड उरना उदक थोडें लागता पूण तुका खरें सांगूंक बसतें हांव आमच्या देशांतल्या बायलांचे मरे चड हाल जातात पूण मरे कोणाचे कोणाकूच पडोंक ना नितळसाणीचेय कोणाक पडूंक ना बायलांचे हालूच दादल्याचेय जातात रे अरे फाटीं हांव देल्लीक गेल्लो पळय हय. तेन्ना देंवतना पळयलो रे एकटो ब्लॅकबेरी सारको कानाक लावन उक्तड्याकूच मरे रेल्वे रुळाचेर बसलेलो अहें हां अरे तेचेशीं सगळें आसा फकत ना पळय ते टॉयलेट आमच्या देशान मरे ह्या मुळावे गजालीचेर कांय तरी उपाय काडूकूच जायो मंत्री जयराम रमेश म्हणटा पळय तें सामकें खरें बोमाय आनी नाका रे बाबा थिंगा ते लोकलीन मरे लोक गोरवा कशे भरून वतात मरे आनी थिंगा मरे टॉयलेट म्हणटा तूं नाच आनी बायलांचे मरे सारके हाल जाता यू आर रायट यू आर एब्सोल्युटली रायट गोंय ना बायलांनी मरे थंय संघटना उबारल्या आनी भौशीक टॉयलेट जाय अशी ती मागणी करीत आसात कारण तेंचे मरे आरोग्य बिगाडटात हां देखून ते ओमरू ते म्हाका एक गजाल म्हणटाले रे एकदां अरे पूण अमृते खंय पावले अजून ते भोजे कॉम्पिटिशनाक गेले न्हू रे भजे होय रे ते तुमगेले ते भोजे भोजे कितें आसता रे कळ्ळें कळ्ळें अरे भजन स्पर्धा रे हां, तेच ते आनी राव रे थंय अमृते कितें गायन बियन करपाचें आहा कितें रे ते मरे टिमीचे ऑर्गनायझर बायलांचो पंगड आनी विष्णुवान खंय मरे ट्रेनींग ऑर्गनायज केला खंय तांकां लागून अशें? आनी सगळ्या कलाकारांक ते बी दर वर्सा ही भजन स्पर्धा जाता कला अकादमीची हय अरे पळोवंक विष्णू वाघान बहिष्कार घातलेलो मरे माध्यमाचो प्रश्न मिटला खंय तर आजून अरे सत्य येतकूच आतां बहिष्कार कसो घडटलो माध्यमाचो प्रश्न सुटपाचोच ना अरे देशाक स्वातंत्र्य मेळ्ळ्या कितलीं वर्सां जालीं रे गोंय मुक्त जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं आनी आजुनूय आमी हे माध्यमाच्या प्रश्नाचेर चर्चा करप रे शी लज मरे आमकां ही अरे हांव हांगा सिरियस उलयता आनी तूं हांसताय खिकी करून तूं सारकोच राजकारणी जालाय मरे अरे राजकारण्यांक तेंकां मरे विधानसभेन कितेंय गंभीर प्रश्न विचार ते हे करून आसतात जाण मरे गोंय ना हांसूंक येता पूण तोकली इरार करून बेजेसाव करून घेतल्या मरे ब्लड प्रेशर वाडटा धोत्तू आप्पा लेगीत मरे हालीं हांसोता तेणेच सांगलां हकतल्याक काय जायना भोगतल्याक त्रास जाता देखून मरे बोश्टे आसपाचे नाजाल्यार मरे हेल्थ इबाड जातात घाण करपी लोक मरे सुशेगाद न्हिदोन आसात ह्या दिसांनी मरे इल्ले कूट करतात आनी सुशेगाद न्हिदतात आमी आपली तोकली आमची बिचार करतात सगळेच फोटींग सगळेच राजकारणी नाटकी खंयचे अमृत्या भोजन स्पर्धेन पुरो राजकारण जालें कितें गो भजन सुरतीत न्हू रे कोंकणी अकादमीची समिती जाहीर जाल्या म्हाका चान्स दिता म्हूण सांगलेलो समितीचेर पूण ती आदली ती प्रोफेसर तिकाच घेतली गोयना तूं हांसता इतली सिरियस गजाल आनी तूं हांसता आगो अमृत्या मातशें थंड जागो बेश्टेंत आबूज जावं नाका गो हांसाप जिवाक बरें अशें दत्तू आप्पा आनी हो बस्तेंव लेगीत सांगता आगो उतर दिल्लें आसता पळय तें खरें करपाक न्हू गो आनी तूं कोण गो कोंकणी लेखिका की कवियत्री गो तुका ते कमिटीचेर घेवपाक
आनी म्हाका एक सांगो तुवें भाजपाचो प्रचार बी केल्लो काय कितें गो? ते तशें खरें रे, पूण आमी कितें माटवाच्यो मेडी बांदपाकूच आदार करपाचो रे? आं आनी माटवाचें आंगण शेणान सारोवपाचें आनी चुट्टां झाडपाचें मरे, आनी मरपाचें दीस रात गोश्तो काडपाचे आनी हेणीच कायमचे स्टेजीर बसपाचें मरे. उलय मरे, सांग मरे आतां. जाण मगो अमृत्या, एका जाप देपची अक्तोच गो दोत्तू आप्पा, तो आतां मगो लोकां येवपा जालो. म्हाका एक सांगू अमृत्या, भोजन सर्ती तयारी खंय चल्ल्या गो तुमची? आमच्या वाड्यार येयलो मुगो तो रमेश मास्तर सांगतालो बायलां खंय गायनाक सारकीच कोच्ची, ताल सुरातले खंय तांकां कांयच कळना. तुमकां मरे दादल्यांक बायलां मरे मुखार आयलीच नाका. हांव सांगता, तो मास्तर सांगता ती गजाल साप चूक न्हू रे. आतां मरे बायलां गावपाक लागल्या, 4 वर्सां वचुनी मागीर पळया तुमच्या परस बायलां बरी गायतली, पेटी वाजयतली, पकवाज वाजयतली. तुमकां मरे फकत एकूच वाजोवंक येता, दीसभर आमचें तोंड वाजोवपाचें आनी आमची कुतां काडपाची. अमृत्या, तकली बेजार करून घेवं नाका गो. मनीस हांसतकच मगो बरो दिसता आनी असो तापतकच मगो राकेश कहो दिसता. हांव राक्षीण चोरा? आगो बस गो. हें पळय, तूं जर अशें तापार जाय आशीत न्हू जाल्यार तूं तशेंच दिसतलें. तूं मगो सारकें तें ममता बॅनर्जी सारकें एक्सायट जाताय. थंडसाणीन मगो प्रश्न हाताळपाचे. कसली थंडसाण म्हणटा रे गोंयना? अरे ह्या अमृत्याक सांगतालो थंडसायेन प्रॉब्लेम सॉल्व करुया म्हणून. पयलीं मगो तुजो प्रॉब्लेम सांग अमृत्या. कोंकणी अकादमीच्या कमिटीचेर म्हाका चान्स दिता म्हणून दर वर्सा सांगता, पूण ओइन त्या वेळार घात मारतात ते. आगो तुका कोंकणी खातीर काम करीत रावपाचें आसा जाल्यार कर, पूण मनांतल्यान कर. कळ्ळें मगो? ते कमिटीचेर आसलो म्हणून ओगीच कामां करिना कोण. स्वताक मगो आपूण एक आपण्या भोंवती संस्था जावंक जाय. भारतभर दोत्तो अप्पा भाशेन दोत्तो अप्पा म्हणजे संस्था गव्हर्मेंट लेगीत भिता अशी पर्सनॅलिटी जाय. अशें आयक रे, शेणै गोंय बाबान कितें सांगिल्लें पळय ते हे सगळे विसरले. ताणें कितें सांगिल्लें हांकां कांयच खबर ना. आनी ताकाच जर विसरले जाल्यार तुजें आनी म्हजें खंय गो? लेखकांचें पळय, बाकीचे सगळे करतात बरोवपाचें सोडून. बाकी सगळें म्हणजे कितें रे? तूं मरे सदांच चड शाणो. बाकीचें कितें म्हणजे तुका सगळी खबर आसा, सगळ्या जगभराक खबर आसा. कळ्ळें मरे? मदींच उलोव नाका. अरे पूण एकेच बायले खंय राजभास समितीचेर आनी कोंकणी अकादमीचेर घातल्यात. मागीर म्हाका सांग, आमच्या अमृत्याक कित्याक नाका? अरे गोंयना, तुमी मरे अजून भुरगीं आसात. ही सगळी पॉलिटीक तुमकां कळची ना. कळ्ळें मरे? हे आज मेरेन अशें जायत आयलां आनी अशेंच जायत उरतलें. कळ्ळें तुका? मनशाचो वापर जाय तेन्ना करप आनी नाका तेन्ना ताका मरे टिश्यू पेपर आसता पळय तसो काडून गुड्ड्याक मारप, ही संवय जाल्या लोकांक. पूण मरे एक कर्मयोग, आपूण बरो काय वायट हें उलयतलो म्हणून रावपाचें ना. आपलें काम करीत रावप. कोण वायट कोण बरो पळय हाजो न्याय मरे आज ना फाल्यां केन्ना तरी जातलोच. तुमी मरे फक्त सत्या वटेन रावात, सत्याचोच विजय जातलो. दोत्तो अप्पा, तुमी आज इस्कॉलान गेल्ले कितें रे? ना रे, इस्कॉलान वचूंक नाशिल्लो, म्हणजे शिकपाक वचूंक नाशिल्लो. कळ्ळें? आतां ते वन महोत्सव सुरू जाल्यात मरे, रोंपे लावपाचे दीस आयल्यात. म्हणटकूच तांकां कोण तरी चीफ गेस्ट जाय आसता. हांव आसात मरे बेकार चीफ गेस्ट. आगो अमृत्या, येदो व्हडलो हांवें आतां जोक केला, आतां तरी हांस मुगो. अमृत्या, तुज्या मुगो बऱ्या खातीर सांगता, कोंकणीची सेवा करीत राव. पूण मुगो ह्या कोंकणी वाद्या कडेन सांबाळून कोणाचेरूय वेठोत विश्वास दवरूं नाका. मनशा कडेन त्रातार करतना मुगो सांबाळून राव. हे मुगो नाल्यार राजकारण्याक सुद्दां फाटीं उडयतले. कळ्ळें तुका? दोत्तू अप्पा, तुमी आयज इश्कॉलान भुरग्यांक कसलो विचार दिलो? हांवें मुगो तांकां मनोहर बाबाची एक कविता सांगली. तुमकां शेवणी जाय, घरात पांजरो लावनाकात, पोरसात झाडां लायात. वा 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 वा. सवणी जाय, घरान पिंजरो लावना काय, पोरसांत झाडां लाय. हांवें तांकां सांगलें, झाडां सावळी दितात, फळां दितात, हिरवेचार वातावरण निर्मितात, प्रदूषण उणें करतात, पर्यावरण राखतात, हवा शुद्ध करतात. झाडां आमचे इश्ट. झाडां केन्ना दोगो दिनात, घात करिनात, फटिंगपणां करिनात. म्हाका कोंकणी वाल्यांनी फटयला तशी झाडां विश्वासघात करिनात. अमृत्या, विसर गो दुख्ख तुजें तूं. झाडां मंत्र्या भाशेन पॉलिटिक्स खेळनात. झाडाचेर शेवणी बसतात, शेवणी गायतात. हांवें त्या भुरग्यांक सांगलें, रोंपो लयतकूच ताची कुयदाद घेयात,
सरभोंवतणी वय घालात, टोपरे घालात, तेन्नाच ताची राखण जातली. गोरवांक ते झाड खावंक पावचें ना. मागीर तो रोपो ल्हव ल्हव करून झाड जातलें आनी एक दीस ती गोरवां त्या झाडाच्या मुळापणा येवन रावतली सावळेक. आनी कितें सांगलें दोत्तो बापू तांकां? हांवें तांकां सांगलें, झाडाक सारें दियात, उदक दियात, प्रेम दियात, तेन्नाच ताका फळां येतलीं. सिजनभर फळां येवची ना. मानकुराद कितें सदांच पिकता तर? झाडाचेर प्रेम करात, झाडाचेर प्रेम करीत रावात, उदक घालीत रावात, तेन्नाच फळां मेळटलीं. हंगाम येतलो तेन्नाच फळ मेळटलें. तुमकां वाट पळोवची पडटली. भुरग्यांक विचार पटलो. ह्या अमृत्याक मात विचार पटनात म्हजे केन्ना केन्ना. कोंकणीची सेवा, राज्याची सेवा, देशाची सेवा करपाची आसा मुगो जाल्यार निस्वार्थीपणान कसलीच आशा धरिनासतना करीत रावंक जाय. उदक घालीत रावात, कश्ट करीत रावात. एक दीस सिजन येतलो, फळां लागतलीं. ती फळां तुमकां खावपाक मेळटलीं, तुमच्यो फुडल्यो पिळगे खातल्यो. कर्मण्ये वादिकार रस्ते मा फलेषु कदाचना म कर्मफल हेतुर भूर्मते संगोत्साह कर्मणी. कर्म करीत रावात, कर्माच्या फळाची आशा धरू नाकात अशें श्रीकृष्णान भगवद्गीतेत सांगलां. कळ्ळें मुगो अमृत्या? दोत्तू अप्पा, तुमचे विचार म्हणजे उजवाड कशे. म्हजो काळोख पयस जालो, निरशेणी सोंपली म्हजी, चुकलें म्हजें. आयच्यान हांव फळाची वानसा धरिनासतना तुमच्या सारकें काम करीत रावतलें. दोत्तू अप्पा, तुमच्या सारक्यो संस्था चड आनी चड जाय ह्या संवसारांत. लोकशाय